मांद्रेकरांची मागणी आणि गरज मतीन घेऊन मांद्र्या वेगीच सुसज्ज आणि हायटेक मार्केट उबारपाचो प्रस्ताव आसा. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकारान सांगले. सध्या अस्तित्वात आशिल्ल्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. लोकांक ही सुवात पावयना. मांद्र्यात अशी एक पोरणी मार्केट इमारत आसा, पूण लोकांची मागणी केल्ल्यान मांद्रेकारांक सगळ्या साधन सुविधांनी सज्ज अशें नवे अत्याधुनीक मार्केट दिवपाचो प्लॅन चल्ला अशें निळकंठ हळणकारान सांगले. ते नदरेन सगळ्यांनी मिळून सुवातेची पळोवणी केली. ही आमदाराच्या रिक्वेस्टान आमच्या डिपार्टमेंटा अंडर मार्केट बांदतात आमी जे मार्केट बांदतले ते बऱ्यापैकी आसा. जवळ जवळ 1 कोटी खर्च करून मार्केट बांदतले आनी अशें बांदप ती फुडें 10-20 वर्सां गमरत्ना थंय येवंक येना. म्हणजे कितें कमी आसा चान्स जायना. म्हणजे आतां जर समज 10 लोक बसता जाल्यार फाल्यां 25-30 लोक बसाची वेवस्था करपाक आनी ते सगळे क्लीन दवरप. जशें फॉरेन स्टायलीन आहा तो फ्रीज बीन आहा तशें कितें तरी प्रोविजन करून म्हणजे लोकांक सबंद दीस सकाळीं 6 ते सांजचे 8 पासून ते नुस्तें गावूंक जाय अशें प्रोविजन कितें तरी तशी पद्दत मॉडल आमी करूंक शकता. आतां तेंचें ओल्ड मार्केट आहा ते सादारणशें 10 वर्सांचें म्हणजे तितकें ओल्ड ना आनी मोदी सारकें ना. तेंचे तेजे प्रमाणे तेंचे रिक्वायरमेंट लोकांची पॉप्युलेशन पळोवन बऱ्यापैकी मार्केट करप. आणि हे तुम्ही जे आता प्रश्न केला जवळ बसता हे संबंध कोविडाच्या प्रमाणे स्टार्ट जाल्ले. लोकांनी लायन गावल्या तिथे येवन बसले 4 पयशे गावता. जेन्ना क्वॉलिटी खंयच्याय टायमार गावता तेन्ना केलें जाय. त्या रस्त्या वयल्यान मागीर लोक तितकें करचे ना. जाय तेन्ना 8 काम धंदो सोडून 8 घेवन वरां येता अशी परिस्थिती हांगा तयार करपाक जाय. आमदाराच्या रिक्वेस्टान आमी येयल्या ताका सांगलें डॉक्युमेंट बीन हाडात इमिजिएट आमी ते प्रोपोजल घेवन स्टार्ट करता. ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर हांगासर येयलेले आहात आमच्या स्पेशल रिक्वेस्टा खातीर की आमकां मांद्रे गांवांत हांगासर जो फीश मार्केट आहा तो खूब वायट परिस्थितीन आहा आनी खुबशीं नुस्तेकारां आमची रस्त्यार बसतात. ताका लागून तांकां रिक्वेस्ट केली की आमकां एक बरेंशें फीश मार्केट लेटस्ट मॉडलाचेर तेंच्यांनी आमकां मांद्रे खातीर दिवचें आनी तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला आनी ताका लागून ते सायट विजिटाक येयल्या खंय आमी करूं शकतात ते. ताका लागून आयज इन्स्पेक्शनूय केला आनी फुडलो प्रोसिजर तेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे आमी फुडें वयता. पंचायतीन आदींच थाराव घेतला. या प्रकल्पाक पंचायत येवकारच दिता. सरपंच अमित मांद्रेकारान सांगले. आयकात. मांद्रे ग्रामपंचायतीन आपल्या जी बैठक जाता त्या बैठकीन त्या प्रकारचे रिझोल्युशनय घेतलेले आसा. ऑलरेडी आमी ऑनरेबल MLA ते फॉरवर्डय केलेले आसा आनी आयज ऑनरेबल MLA मिनिस्टराक हांगासर हाडून त्या फीश मार्केटाची पाहणी केल्या आनी मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें आसा की अश्युरन्स केल्लेलें आसा की जे लिगल प्रोसिजर्स आनी जे कितें टॅक्निकल जे कितें सगळो सोपस्कार आसता तो तुमी परिपूर्ण करपाचो आनी MLAच्या सहकार्यान ती फायल आपणाक पुटअप करपाची आपण बेगींतल्या बेगीन मांद्रे गांवा खातीर एक सुसज्ज अशें फीश मार्केट बांदून दितले. नुस्तेमारी करप्यांक आपली वाहनां पार्क करून दवरपाक अडचणी येतात. ते विशीं कितें तरतूद करतले ह्या मिडियाच्या प्रस्नाक निळकंठ हळणकारान दिल्ली ही जाप. आतां त्या लोकांक खंय तरी दिसना की आमकां पार्किंग बीन जाय. आमी आदीं कितलींशीं वर्सां पळयता तशें शेडी बिडी ना. तेच्यो नॉर्मल शेडी आसा चुट्टाच्यो तेजेर ते चलयताले. आतां तांकां दिसता की शेडी बिडी आसच्यो पूण ते कायद्याचे बंधन ना. खंय तरी ते गव्हर्मेंटाकूय अडचणी नाडटा. सो तेज्या खातीर कारण NGO चड आसल्या कारणान हांव ते कितें शेड बीन जालें जाल्यार ते वील गो टू द कोर्ट आनी खंय तरी CRZ जायतलें प्रायवेटाक कितें गव्हर्मेंटाक ना हे गोश्टी तयार जाता. सो तें पळोवनूच गव्हर्मेंटाक खर्च करप खंयचो प्रोजेक्ट करप डिफिकल्ट ना पूण कायद्याचें बंधन जें आहा थंय खंय तरी गव्हर्मेंटाक कॉम्प्रोमायज करूंक लागना. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार.